आनी अशें उलोवन आमी घरा पावता म्हणटा आसतना आमच्या गेटी लागीं पावता म्हणटा सांजेच्या वेळा आयता सांजेच्या वेळा एकलो पिवणेचो मनीस पियल्लो धांवून आयलो बेबदो धांवून येवन पात्राबाक इतले ताणें गाळी दिले की खले नाका जाल्ले सगळे वायट शब्द ताणें उपयोग केले आनी पात्राबाक इतलें कीळ केलें पात्राब तूं तसो तूं असो म्हण जायतें ताका ताणें सांगलें. हे सगळे पात्राब आयकतालो. म्हाकाच बगलें पात्राब कित्याक काय ताका कांय सांगना ह्या बेबद्याक कित्याक वगेत रावो जाय कारण लोटून गेले जाल्यार कोण ना म्हण चिंतलें एक पटी. पूण हांव वगेर रावलो पात्राब वगेत रावन आयकलो आनी ताचें सगळें सांगून जाले उपरांत तो परतून खंय धांवलो. थंय रेल्वे स्टेशन आसा ते रेल्वे स्टेशन लागीं धांवलो तो. आनी आमी मुखार वता आसतना घरचे मेटां सोडटा आसतना पात्राब म्हणा लागलो यंग मॅन हॅव यू ऑब्जर्वड तो पळयलें येस हो मनीस म्युनिसिपालिटीचे गार्बेज ट्रक्का बरें ताचे थंय जायते फिल्थ जायते वायट जायते कचरो भरला जायतो भरला आनी आतां कितें करतालो तो म्हजे वयर घालूंक पळयतालो. हांवें ताका अवकाश दिवना कित्याक ताचो कचरो हांवें कित्याक काण घेवंक जाय ताचो कचरो तो काण घेता ताणें कितें सांगलां म्हाका कितें फरक पडटा म्हाका कांय फरक पडना. तो आतां आमी दोगूताले 10 जाण या 100 जाण आसत तांच्या मुखार सांगल्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक तो मनीस कोण म्हणून लोक जाणा. एक दुसरें ताचें बेबदेपणी ताचे मेते जावन आसा. तिसरें ताच्या भितर आसलें गार्बेज तो एम्प्टी करता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. बोवा परमेश्वर दीस तुमकां मागता परत आमी एक जावन देव सांगत आसतना देवाची मिस्टर आशिर्वादां तो आमकां दिवन दी. त्या आशिर्वादांनी आसा व तो पुंजो कसलो तो आमच्या जिवनांत जायतें बरें येवजना ताणें आमकां रचून दवरिल्लें ती एक एकच आमच्या जिवनांत जारी करूंक सोमी आशेता. आनी असल्या बऱ्या जिवनांत आमी जियेत आसतना जायते फुडें आमी सांगिल्लें आयकलां म्हाका कितेंय जाल्यार रेड्याच्या पाटीर पावस पडला बरें म्हाका कांयच डिफरन्स जायना. आनी अशें म्हणटा आसतना इवन कसले मार पडल्यार म्हाका कांय नाटवाना म्हणटात. पूण एक सिंपल अकमानाचे शब्द तांकां मेळ्ळो जाल्यार तेच काणून आपली तकली आटोवन 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 आपलें सगळें जिवन तांचो विनियोग करतात आनी तें जिवन बरें आसलें सत्यानाश करतात. चड जावन आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां जावचें अवमान हे अवमाना वयर कशें आमी जैतोर येत हे अवमानाक मान आमी काणकोन बसल्या तर आमचें जिवन नाशाच्या वाटेक वेतालें. कित्याक एक बांदप नाश करूंक चड वेळ ना. टू ब्रेक इट डावन इट डज नॉट टेक मच टायम. कित्याक घडये भितर म्हणल्यार बरें एक बांदप आमी सकला हाडयत पूण तें बांदूंक कितले कश्टात. तशेंच मनशाक नाश करूंक या ताचें जिवन पिडार करूंक चड वेळ ना. एक अकमानाचो एक शब्द सांगल्यार थोड्यांक पावता आनी तें ताच्या काळजान नाटवून तें काणकोन ते संपूर्णयेन आपलें जिवनंत मोटवें करतात. कित्याक मोटवें म्हळ्यार तेच्या जिवनांत इतलें बरें आसत आसलें ताच्या बदलाक तें बेजारायेचें खंतीचें आनी कणकाणंत एंग्जायटीचें उद्वेगाचें कर्ण घेतात. त्या खातीर आमी आमचें जिवन बिल्ड करयत या ब्रेक करयत आमी तें बांदून हाडयत या संपूर्ण तरां कोसलोवन घालयत. आनी अशें जायते जाण राखोवन आसतात. थोड्यांक अशें जिवन बरें चलोवन आसतना थोडे जाण येवन ताका इल्लें नाका जाल्यार सांगलें जाल्यार ताका अपमान केलो अवमान केलो जाल्यार ताचें जिवन कोसलोवन पडटा. त्या देखून थोड्यांचें जिवन हेरांच्या उतरां वयर होंदोन आसता आनी अशें आसतना हेरांनी सांगलें उतरां काडून जियोवचें जावन आसा. आमी आज पळयता देर आर इंटेलिजंट हस्बंड्स, इंटेलिजंट वायफ्स, इंटेलिजंट टिचर्स, इंटेलिजंट चिल्ड्रन सगळीं जाणां भारी शाणेपणांत आसा म्हणून चिंतात. आनी असले शाणे म्हूण चिंतिल्ल्यांनी चड जावन हेरांक अपमान करचे चड तांच्या उतरांनी जावं दी
तांणी सांगचे एक एक शब्द जावं दी हे कठीण असतात, हे कठोर असतात आनी हाचे देखून जायतो अपमान ते हेरांक करतात. आनी अशें आसतना आमी अशें हेरां जावन इन्सल्ट बगता आसतना, आमी हेरां जावन अपमान बगता आसतना आमी कितें करीत जाय. जावंक पुरो आमच्या कामाच्या जाग्यांनी जायते जाण आमकां इन्सल्ट करतात, अपमान करतात. थोडे जाण कठोर असतात आनी हेरां राखोनी आसतात. ताका एक शब्द सांगला पावता हाची मूड ऑफ जाता म्हूण तांकां कळीत आसा आनी त्या खातीर ती सांगून आसतात. थोडे आमच्या समुदायान सयत अशें घडटा. समुदायांत इल्लें वॉर पावर करून हेरांक इल्लें चिल्लोवन, हेरांक इल्लें हिणसून आपूण बारीत शाणो या शाणे म्हणल्या बरी आमी करता. आनी तशेंच मागण्याच्या पंगडान जाल्यारूय थोडे फावटी तशेंच चलता. खंय तूं वच हे एक अपमान अवमान हिणसूचें हांवें ना म्हणलें आयकल्लें बारीस उणें हर एक कडेन तें चलोनूच आसता. आनी अशें जातना आमी तांच्या हिणसुणे विशयांत तकली धाडोवची न्हय या आमी त्याच्या विशयांत सट्ट म्हत्व दिवन आमचें जिवन आमी पिड्यार करचें न्हय. त्या देखून इन्सल्ट्स हाव टू टेक इट म्हूण आमी पयलें पळोवंक जाय. तशें आमी सांगचें जाल्यार आमच्या कामाच्या जाग्यांनी, वावराच्या जाग्यांनी, थोडे फावटी कम्युनिटींत अशें घडटा आसतना आमी ओगेच रावयेत. कित्याक की म्हळ्यार हे मनीस कितें सांगतात पळय ताका आमी चड म्हत्व दिवन वचो म्हूण हांवें धडसां गण्य करून वचो म्हणटा. कित्याक ताणें सांगच्यांत कांयच सत ना. आनी सत आसल्यार आसूं न्ही, तांच्या विशयान आमी तकली धाडोवची न्हय. आनी थोडे फावटी पास करून सोडे आसूं न्ही, ताका ताचे संवय तीच म्हणून थोडीं जाणां सोडटात. थोड्या जाणां कडेन विचारल्यार ते म्हणटात म्हाका कांय पडोवन वचना. कित्याक त्या मनशाची संवय म्हाका कळीत आसा. एका मनशाची संवय कळीत आसल्या उपरांत आमी तांणी कसलेय अपमान केल्यार, अवमान केल्यार त्या विशयांत चड तकली धाडयना. कित्याक की म्हळ्यार तो मनीस कसलो म्हूण आमकां कळीत आसल्या उपरांत आमी ताच्या अपमाना विशयांत, इन्सल्टा विशयांत आमी चड तकली धाडोवन आमचें जिवन पिड्यार करून घेवन वचो म्हूण सांगतात. आनी दुसरें पळयलें जाल्यार अशेंत घडटा आसतना अधिकारी आसात. अशें जाल्यार वर्क प्लेसांत जावं दी, समुदायान जावं दी, हर एक कडेन एक एक अधिकारी आसात. ह्या अधिकारीच्या नोटीसा काडचें, अधिकारीच्या नोटीस हाडचें. अशें अपमान करता. कित्याक म्हळ्यार थोडे कडेन अपमान घडोवन, अवमान घडोवन थोड्यांनी कामाच्या जाग्यार पळापळ घेतिल्ली आसा, कामां सोडिल्लीं आसात. ताच्या बदलाक अधिकारीच्या गमनार ताका एक अथॉरिटी म्हूण आसतात. अथॉरिटी एक एक हायर अथॉरिटी आसतात. मॅनेजर आसता, जनरल मॅनेजर आसता. अशें तांचे लागीं वचून आमी तें संधान करूंक की या कितें म्हणे सारकें करूंक ताणें तें अपमान करचें संदर्भ रावोवच्या बरी आमी अधिकारी लागीं वचून आमी तें सारकें करून घेवया. आनी थोडे फावटी आमी तें समजून घेवंक जाय. थोडी कित्याक समजनात गे म्हळ्यार तांचे गुणूच ते जावन गेल्यात. हेरांक पळय लक्षांत तांकां अपमान करचें, हेरांक पळय लक्षांत तांचे कोडी काडचें, हेरांक पळय लक्षांत तांकां हिणसूचें, तांचे विशयान कीळ करून उलोवचें. हे थोड्यांचे स्वभाव जावन गेल्ल्या देखून तांकां ते संवयर पडला. ते चिंतिनात, कळीत जायना तांकां. थोडे फावटी थोडीं जाणां रफ आन्सर दितात. तांकां कळीत जायना. ताणें म्हणचें आसा हांवें मुखामुखी उलोवचें, हांवें मुखार उलोवचें. तूं मुखार उलोवचें जावंक पुरो जाल्यार मुखार उलयता म्हूण कसंय उलयल्यार जायना न्हय. मुखार उलयता आसतना ताका सांगची रीत आसा. बऱ्या करून सांगयात, मोवाळ्यान सांगयात, बऱ्या उतरांनी, दयाळेच्या उतरांनी सांगयात. आनी अशें आसता तुवें विंचें उतरां जायत्या जाणांक बरें करूंक साका जाय, शिवाय तांचे नाश करूंक, तांचे ध्वंस करूंक, तांकां सकयल घालूंक, तांचें जिवन कीळ मट्टाचें या उण्या मट्टाचें करूंक, या तांकां बेजाराय करूंक, तांणी तें आयकल्ल्या उपरांत तांच्या जिवनाक कितें एक उणेपण भोगूंक तें आमी कारण जावंक नजो. त्या खातीर आमी म्हणटा वी शूड नॉट गो फॉर द इन्सल्ट्स, शूड नॉट गो फॉर द इन्सल्ट. एका रितीर आमी कशें डील करचें म्हण पळयचें. दुसऱ्या रितीर आमी हेरांक इन्सल्ट करचें न्हय. केन्ना म्हाका इन्सल्ट दुखता गी ते जाल्यार हांवें चिंतूंक जाय आनी एका मुखल्या मनशाक असेंत दुखता आनी याद करून तो मुखलो मनीसय कश्ट जाता म्हणल्यार म्हाका कळीत आसा जाय.
कित्याक ह्या इन्सल्टा देखून आज जायते जाणां वयर येनात। आमी पळयलें जाल्यार आमकां जायते भुरगे थोडे फावटी इस्कॉला वचना म्हणटात, इस्कॉला वचना। तेन्ना पयलें पेरंट्सांनी चिंतचें, कालें जाल्यार काय खंयच्या भुरग्यांनी मारलें काय कितें केलें। भुरगीं एकामेकाक मारल्यार सड्ड कांय म्हणनात, कित्याक म्हळ्यार तांची एज ग्रूप एकच। पूण क्लासींत एकादो टिचरीन इन्सल्ट केलें जाल्यार ते भुरगे जायते सफर जातात, जायते कश्ट जातात। आनी ताका इल्लें की ल्हान इन्सल्ट केल्या पुरो ते एकच इन्सल्ट शब्द काडून ती भुरगीं कितलीं आपल्या जिवनांत कळवळटात म्हणटा ताका। तशें कळवळटा आसतना तांचे भितर भितर तांकां इस्कॉला वचोंक मन येना, शिकोंक मन येना। थोडीं भुरगीं बरीं हुशार आसतात, पूण खंय एक कडेन खंयच्याय एका टिचरीन जावं दी, तांकां पळोवच्या मेलधिकारीन जावं दी, ताणें तांकां इन्सल्ट केल्या पुरो मागीर तांची कॅपेसिटी मस्त देंवता आनी तें तांकां रिवर्स करूंक जायना, बाउन्स बॅक करूंक जायना भुरग्यांक, आनी तीं भियेतात। त्या देखून आमची थोडीं भुरगीं म्हणटात हांव इस्कॉला वचना। थंय इमिडिएटली आमी समजोन घेवंक जाय, वचोन टिचरी कडेन उलय जाय, कितें म्हणून जालां गे, कितें म्हणून तुवें जोर केला गे, या म्हज्या भुरग्याक चिक्कें मायल्ड तरान बऱ्या तरान पळय, म्हजो भुरगो असो, म्हजें भुरगें अशें। थोडे तेंप इल्लें तेंप एडजस्ट कर आनी खंडीत जावन ताणें मोवाळ्यान उलयत आसतना तीं भुरगीं समजोन घेतात, कित्याक भुरगीं सायकॉलॉजी घडये भितर अंडरस्टँडींग करतात। आमी करिना जावंक पुरो, भुरग्यांक कळटा। त्या क्लासीन आसली टिचर तेजो मोग करता गी, ताका बरो स्वागत दिता गी, या नांवा खातीर काम करता, या पयशां खातीर काम करता, या सांबाळा खातीर काम करता गी म्हणटा क्लियर कळीत आसा। कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द बॉडी लँग्वेज, दॅट इज द सायकी। आनी अशें आसतना तांकां कळीत आसा खंयचे टिचर, खंयचो मास्टर, खंयचो पाद्राब, खंयची सिस्टर आपणाक मोग दिता, तें तांकां करेक्ट कळीत आसता। त्या देखून तांकां आमी इन्सल्ट करचें, अवमान करचें, अपमान करचें, लो करचें, या तांकां रफ उतरांनी उलोवचें, हें सगळी एका रितीर प्रभावीत जाता। हर एकल्याच्या जिवनांत तें प्रभावीत जाता। आनी प्रभावीत जाता आसतना कितें घडटा, आमच्या जिवनांत बरें जावच्या बदलाक थोडे फावटी हेरां आमच्या नासाक कारण जावचे चान्सय आसा। अशें घडटा आसतना आमी कितें करूंक जाय, पयलें आमी मागण्यांत एक जावंक जाय। कित्याक म्हळ्यार हे इन्सल्ट, अपमान, अवमान आसात पळय, ती करचे मनशां थोडे फावटी समजोन घेनात तांणी करचें तें कितें करतात म्हणून। तांकां ते संवयर पडल्या देखून ती सांगून वतात, विंचून उतरां विंचिनासतना उलयतात आनी ती उतरां कशें मुखल्या व्यक्तीक काळजाक आघात करूंक शकतात ती नेणात। त्या देखून तांणी उलोवचें, तांकां जाय जाल्यार बरी, पूण तूं घेवचो व्यक्ती खंयच्या रितीर घेताय तेंय तुका सोडुल्लें जावन आसा। त्या देखून मागण्यांत आमी एक जाता आसतना मागण्या मुखांतर आमी हें सगळी समजोन घेवंक शकता। मागण्यांत हें देवाक दिवंक शकता। कितेंय कोणेंय म्हाका इन्सल्ट केलें, कितें अपमान केलो, कसलोय एक इन्सुलचो शब्द उपयोग केलो, तो काडून हांवें बसच्या बदलाक वचोन मागण्यांत देवा मुखार घालचो, सरेंडर, समर्पीत कर, आनी तें जालें। देव तें सारकें करून दिता, कित्याक कळीत आसा तेज्या भुरग्यांक कशें वाडय जाय म्हूण। दुसरें पवित्र आत्म्याची ससाय मागची। पवित्र आत्म्याची ससाय कित्याक म्हळ्यार टू हॅव सेल्फ कंट्रोल। आनी अशें आमी आयकत आसतना आमचें तें एक सेल्फ कंट्रोल आसोंक जाय। स्वनियंत्रण म्हणटात ताका। स्वनियंत्रण कित्याक म्हळ्यार अशें जायते जाणां आमकां इन्सल्ट करता आसतना, आमकां हिणसीत आसतना आमचें तें स्वनियंत्रण नासल्यार आमी तळ सुकता, आमचे तळा आदी हालता। कित्याक आमी हेरांच्या शब्दा वयर, हेरांच्या उतरां वयर आमचें जिवन मांडून हाडून आसा। एका वेळा पवित्र आत्म्याची जगत आमचें तें आसा, ससाय आमकां मेळटा। पवित्र आत्मन आमकां सांगता कशें आमी वचत जाय, कशें आमचें स्वनियंत्रण आमी करीत जाय। आनी असले मनशांनी तुका हिणसीत आसतना खंयच्या रितीन ती हिणसणी तुवें काण घेवन ताचे वयर जैत व्हरत जाय। त्या खातीर हांवें जायते जाणां आयल्या म्हणच्या तुजें कोणेंय सांगिल्लें तुज्या तकलेर घेवन बसनाका। कोणें एकल्यान सांगलें तुका असली पिडा आसा, ती काण घेवन बसली सकले। कोणें एकल्यान सांगलें तुका ओसीडी आसा, ओसीडी पांया पदाकाल चिल्ली, सांग हांव आसा, आय एम ग्रेटर दॅन ओसीडी, आय एम ग्रेटर दॅन ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर।
I am greater than anxiety and fear. I am greater with my God than depression. असले अनंत तरेचे सायकोलॉजिकल पिडा येता आसतना आमचे थंय आमी समजून घेवंक जाय, स्वनियंत्रण घेवंक जाय, पवित्र आत्म्याची सकत आमी उपजोवन घेवंक जाय, पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागोवंक जाय. ह्या वेळार खंडीत जावन आमचें जिवन आमी स्वनियंत्रणार हाडूंक जाता. इन्सल्टाक इन्सल्ट पाटी दिनाका, दाळाय दिनाका. कित्याक जाणा असो व्यक्ती तुका हिणसिना, जाणा असो व्यक्ती तुका अपमान करिना, कित्याक ताका कळीत आसा आपूण बरो आसा, हेरांनी बरीं आसा जाय आनी तीं बरीं आसात. खीण म्हणटा तसो लो सेल्फ कॉन्फिडन्स आनी लो सेल्फ एस्टीम आसली व्यक्ती आनी तसली व्यक्तित्व आसले व्यक्ती ते हेरांक जाय ते कीळ करतात. हेरांचें जिवन संपूर्णतरान नाश करूंक ते प्रयत्न करतात. त्या देखून आमी थोडे बडी चिंताव कितें दुसरें कलामिटी आयल्यार आमचें नाश जाता म्हण ना, उतरांनीच नाश करूंक जाता. थोड्या जाणांनी तसले उतरां सांगून कितल्या जाणांचें जिवन आज इतल्या उंचल्या मट्टाक आसा जालें, ते कीळ मट्टाक आयलां. जावंक पुरो त्या मनशांनी तें घेतिल्ली रीत सारकी ना, पूण आमी कित्याक तसले शब्द वापरी जाय, आमी कित्याक तसले अपमान तांकां करी जाय, आमी कित्याक तांकां अवमान करी जाय, आमी कित्याक तांकां दंडवण दी जाय, आमी कोणूच न्ही. आनी अशें केल्ल्या देखून आमकांत तें फाटी मारता. त्या देखून खीळ मट्टाक वचो व्यक्ती तूं ताका वचून इन्सल्ट करिनाका, ताणें केलें म्हणून तूं फाटी दिवंक वचनाका. कित्याक ते जाल्यार तुजें लेवलूय त्याच लेवलाक येतालें, लो लेवलाक येतालें आनी त्या द्वारी तुज्या जिवनांत बरें जावच्या बदलाक वायटूच घडटालें. तो व्यक्ती वायट करता तर तूंय त्या प्रमाणे वायट करता. त्या खातीर बायबलांत आमकां जायते निदर्शनां दिल्यांत. बायबलांत अशें आमकां दाखोवन दिलां की अपुरबाय तरान हेरांनी कितेंय केलें जाल्यार ताका पाटी दिनाका. लुकाच्या वांजेलान भोव अपुरबाय तरान सांगलां, हेरां तुका सिराप दितात जाल्यार तांकां आशिर्वाद दी. हेरां तुमकां इन्सल्ट करतात जाल्यार तांचे पासत माग. तुका अवमान करतात जाल्यार हेरां तुका कितेंय वायट करतात तर तांकां बरें कर, तांकां बरें कर. हे लुकाचो वांजेल भोव अपुरबाय तरान आमकां दिता सविस्तार ते विशय. चॅप्टर 6 वर्स 37 एकच वर्सान आमकां अपुरबाय तरान सांगता. आनी अशें सांगता आसतना आमी कितें करता आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी तें समजोन घेवंक वचना आनी समजोन घेवंक वचनातल्या देखून आमचें जिवन आमी बरें करिना, उंचल्या मट्टाक व्हरना. उंचल्या मट्टाक आमचें जिवन व्हरत जाय तर देवान दिल्लें सगळें बरेंपण आमी वर्णून घेवंक जाय. आनी ह्या खातीर कितें म्हणटा स्वामी, स्वामी म्हणटा पेल्यांची जडती तूं करूंक वचनाका. कितलो अपुरबाय तरान तो सांगता. आनी एक रूख कशें बरें फळ दिवंक शकता की तशेंच बऱ्या व्यक्तित्वाची व्यक्ती सदांच बरें फळ दिवंक शकता म्हणटा. आनी अशें आसता वर्त्या उतरांनी आमकां सांगचें इतलेंत, हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराध म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षी आनी तुमकांय बक्षाने मेळटलें, हेरांक दी आनी तुमकांय दितले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वमतशें मेजोवन तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजोवन दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेळटलें. पळया कितल्या अपुरबाय तरान सांगता, त्याच मापान तुमकांय पाटी मेळटलें. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांक असलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्यार तुवें तुज्या भावाक भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें. पळया पयलीं तुजें आडें काड, उपरांत तूं हेरांक कितेंय बरें हेरांचें कितें आसा तें तुवें दाखयलें. ते शिवाय आडें काडिनासतना तें करूंक वचनाका म्हणटा आमचो स्वामी. आनी तें आमी पळयलें जाल्यार कित्याक तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां सिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासत
मागा. पळया इतल्या पुरबाय तरान आमकां क्रिस्तांवांक सविस्तार तरान एक बरी शिकवण जेजू दिता. आनी ती शिकवण आमी घेवन मुखार गेले हांव तर आमचें जिवन बरें करूंक मात्र न्ही, हेरांक बरें करूंक जाता. कित्याक आशिर्वाद दी जाय, कित्याक आमी हेरांक हिणसून वचो, कित्याक हिणसणेक पाटी हिणसणी आमी पाटी दिवन वचो म्हणल्या विशीं हांव तुमकां सांगता. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार देवाच्या उतरा काल जियोवचें आनी समजोन घेवचें. देवाचें उतर आमी समजोन घेवचें. देवाच्या उतरांत जायते कडेन आतां हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे लुकाच्या वांजेला मात न्ही, जायते देवाच्या उतरांत त्या पवित्र ग्रंथांत हर एक कडेन पळयलें जाल्यार तुजे अकमानाक अवमानाक पाटी तस्सो दिनाका, ताच्या बदलाक आशिर्वाद तांकां दी, आशिर्वादांनी ती बरोवन दी. आनी अशें आसतना आमकां देवाचें उतर वर्त्या तरान जागवण दिता, देवाचें उतर जाणवाय दिता, देवाचें उतर नितिकाल जियोवंक मात्र न्ही हेरांक बरें करूंक आमकां उत्तेजन दिता. असलें उत्तेजन सोम्यान आमकां दिवच्याक आपयल्लें जावन आसा. सोम्याच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार सोम्यान तेज्या भुरग्यांक आपयलें, येया म्हणा लागलो तो, येया. आनी इन्विटेशन ही हॅज गिवन. आनी एक आश्वासनूय जालां, कितें येया तुमी समेज कश्ट केले न्हू आनी वचन वोवयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितालो. पळया म्हणजे कितेंय तसलें कश्ट तसलें वजन आसा, तसलें अपमान केल्ले थोडे जडाय तुजे ते आसा. सोम्या म्हणटा ये हांव तुका विशेव दितालो. कितल्या पुरबाय तरान घेया म्हजे थंय म्हजे तावन घेया म्हजें जू म्हणटा तो. एन एक्सचेंज तुज्या कश्टांक म्हजें बरेंपण हांव तुका दिता. हेरांनी तुका कश्ट दिता आसतना, हेरांनी तुका अवमान करता आसतना तांकां तेच पाटी दिनाका. एक्सचेंज वीथ द ब्लेसिंग्स. आनी अशें आसतना आमचें जिवन कितलें मोगाचें जातलें. चवथें आमी पळयलें जाल्यार अकमान जातना सोम्या सांगाता रावचें. सोम्या सांगाता बऱ्या तरान आमी रावचें. कित्याक मातेवचो वांजेल 13 अध्याय 55 to 57 वळू आमकां अशें म्हणटा की देवाच्या उतरा काल आमी जियेत आसतना जायतें बरेंपण आमकां दिता. तर सोम्या सांगाता आमी रावचें. कित्याक सोम्या सांगाता रावता आसतना आमकां कळीत जातलें ताकाय कसलो अकमान जाल्लो आनी तोच अकमान ताणें कसो सोंसलो आनी आमी तो अकमान कसो सोंसूंक जाय म्हणल्या विशयांत ताणें सविस्तार तरान आमकां सांगलां. चॅप्टर सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 13 वर्सेस 55 to 57 पळया. खंय जावन हाकाय जाणवाय आनी आश्चर्य करची पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय, मरी म्हणटा ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें. सोम्यान जायतीं अजापां आश्चर्यां करता आसतना फारिजेवांक कळीत आसली ताची सकत. फारिजेव चिंतून आसले बोवा पुरबाय तरान वो सगळें करता आसतना लोक हाका मानून घेता, तें ताका कोडू मारलें. ताणें केल्लीं अजापां कोडू मारोनात, ताचे बदला लोक ताका सत्मानूंक लागलो, तें ताका कोडू मारलें. त्या देखून जेजूक अपमान करतात, अवमान करता. हो सुतारचो पूत हो खंय दोन आयलो म्हण आमकां कळीत ना गे, हाचे आवय बापूय कोण म्हण आमकां कळीत ना गे, भाव भयणी कोण म्हण कळीत ना गे. आजय आमच्या जिवनांत तसो करता मोगाच्यान. जायते जाणां आमी म्हणटा एकलो बरो जालो जाल्यार आमकां कळीत ना गे ताच्या विशयान तो कसो आसलो म्हणून. कसो आसल्या विशयान तूं कित्याक चिंताय? तो आज कसो आसा, तें कशें आसा, कशें वयर आयल्यान ती तें पळय. कालच्या दिसा अशें उलयता आसतना म्हजे भयणीची धूव म्हणा लागलें, म्हज्या मम्मीन म्हाका जायते फावटी सांगलें पळय ती कशें आसात, तांचें मट्ट कशें आसा, तांचें घर कशें तांणी बांदलां, घरांत कितले कितले कसले कसले मसली घातात, व्हडले व्हडली रुंदा रुंदायची मसली घातात, तुमी बरो ते ल्हान ल्हान मसली घातात. आनी अशें आसा जाय. अशें आसतना ताणें हाच्या आवयक दिल्लीं उतरां, आमी हें कितें तेणी केलां आसूं दी, आमकां तितलें करूंक जावचें ना. आमी आमच्या मट्टार आमी जियेता, व्हडपण दाखोवंक न्हय.
आमी बऱ्या तरान जियेल्यार संतोषान जियेल्यार तेंचो पुरो. उपरांत ते म्हणा लागले थोड्याच तेंपा उपरांत त्या कुटुंबांत घडोवंक ना जाल्ले घडप घडलें आनी सगळें तेंचें आसलें ताणें विकीचें पडलें. मात्र न्ही विजा रिन्यू करूंक सयत तांकां पावट नातलो. आज विजा नासतना कश्ट जातात. आनी अशें म्हणटा ते म्हणा लागले आमी आसा म्हणो दाखोवन हेरांक कीळ करूंक पळोवचें न्ही. आमी आमचें कितें अस्तित्व आसा तितलें मात्र आमी जियेत आसतना जायतें बरेंपण आमकां जाता. हेजाच्या आवयक सांगतना तेच्या आवयन कांय ताका सर्तेक सांगोंक ना. आनी आतां तें म्हणटा उपरांत म्हज्या आवयक हांवें सांगलें पळय त्या दीस तूं म्हणटाली आमी वेता आसतना देव निती काल बऱ्या तरान मुखारसून वचोंक जाय आनी तेन्ना मात्र देवाचे वरती बेसांवां आमकां मेळटलीं. आनी सोमयान कितले ते सगळे अकमान सोंसले. ताची कामां इतल्या पुरबायची जालीं पूण कितें जालें असल्या जाग्यांनी तो खंय आपलें असर्यां करतालो थंय जायते लोक ताका सत्मानूंक लागले. खंय असले पारिजेव ताका सत्मानी नासतना ताच्या विरोध उलयले ताका अपमान केले थंय कांयच असर्य जावना. सोम्याची बेसांवां सयत थंय पडोंक ना. त्या देखून तो म्हणा लागलो नश्ट संतते लागीं कांयच बरें करूंक जावचें ना. कित्याक आमी असले नेगेटीव कॉम्प्लेक्स नेगेटीव इम्पल्सान जियेल्या तर आमी हेरांक अपमान करून अवमान करून म्हजें व्हडपण लेखल्या तर हांव व्हड जालो शिवाय देव व्हड न्हय, सोमी व्हड न्हय. पयलो स्थानमान ताका, पयलो गौरव ताका आनी त्या वेळार खंडीत जावन तो आमकां बरें करता. त्याच प्रमाणे आमी पळयलें जाल्यार लुकास एवंजल चॅप्टर 23 वर्स 35 to 39 प्रत्येक तरान जेजूक आनी दोगां सोरांक उजव्या कडेन दाव्याक तांकां कुर्सारल्या वेळार एकलो आपली सूक वळख लागलो आनी म्हणा लागलो तुज्या राजांत म्हाका एक जागो दी. दुसरो सोर आपले सूक केल्या सुकीक ताका शिक्षा मेळ्ळ्या जाल्यार वर्स 39 तुमी पळयलें जाल्यार कळीत जाता त्या शिक्षेंत तो कितें करता थंय जावन तो जेजूची केळकुळां करता ताका हिणसिता. कितें म्हणटा तो तूं देवाचो पूत वय तर तुका आनी आमकांय सकला देवय आमकांय बचाव कर तुकाय बचाव कर. पळयात शिक्षा तो भोगून आसतना सयत जेजूची केळकुळां करता. जेजूक तो गौरव दिनासतना जेजूक हिणसिता अपमान करता. जेजू कांयच म्हणना कित्याक जेजूक कळीत आसलें कित्याक तो आयला ह्या संवसाराक कितें ताच्या बापाचें मिसांव ताणें कंप्लीट करूंक आसलें ताका कळीत आसलें. सो अपमान करता तो बेसांव होगडोवन घेता, अवमान करता केळकुळां करता हिणसिता हेरांच्या जिवान पिडार करून पेसाडता तो बेसांव होगडोवन घेता. तर अपमान घेवंक पाटी सरनाकात. अवमान जाता आसतना बेजारायंत बरोवन त्या मनशा पाड मागनाकात. ताच्या बदलाक तुजें अपमान सोम्याक समर्पून दी, सोम्याक समर्पून दी. तुजें अपमान सोम्याक समर्पून दिता आसतना ते व्हरते ब्लेसिंग जावन मायमे बरी जावन तुका तो पाटी दितालो, मायमे बरी जावन तो पाटी दितालो. कित्याक ताणेंय ते अपमान सोंसल्यात ताच्या जिवनांत ताणें जायतें भोगलां पूण त्या अपमाना देखून तो कांयच उणेंपण ताका जावना. कित्याक ताका कळीत आसलें हे कित्याक सांगतात केंच्या खातीर सांगतात आनी ताचे सांगत आसलो तो देवाचो आत्मो ताका दराबास्त मापान आपल्या मिसांवकां मुंदरसून व्हरोन ते सांपोवच्या म्हणसर ताच्या परत्या जिवितांत तो कोणाच्या अपमानाक कांय तकली धाडयना, तकली दिना आनी कानी हालयना. अशें आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी बरेंपण आपणावंक आमकां कोणेय इन्सल्ट करता आसतना तुका कोणेय अपमान करता आसतना अपमान पाटी दिनाका. ताच्या बदलाक त्या मनशा खातीर माग आनी देव ते अपमान मायमे बरीत आशिर्वादां करून तुका पाटी दितालो. एक फावटी हांव रिजंट आसतना महाराष्ट्राच्या पिंपरी म्हणल्या गांवांत आमची पिरगत आसली थंय देवादीन
आतां देवा दिन जाल्यार ते फादर ऑस्कार आसलो थोडे शब्द उलोवचे आनी सोनवार आनी आयतारा ते जायतो लोक कित्याक पुरा फॅक्टरी लेवल आसले तेणें आनी ऑफिसां आनी ते लोक येतालो सोनवार आनी आयतारच्या मिसाक आनी आमी त्या दीस बारी बिजी सोनवार आनी आयतारा सांजेर आमी एक ल्हान वाका वचचें आसलें चलोन वेतालें हांव आनी अशें चलोन वेताना थोडे कुशालाय उलोवन आनी येतालो तो आनी अशें उलोवन आमी घरा पावता म्हणटा आसतना आमच्या गेटी लागीं पावता म्हणटा सांजेच्या वेळा आयता सांजेच्या वेळा एकलो पिवणेचो मनीस पियेल्लो धांवोन आयलो बेबदो धांवोन येवन पात्राबाक इतले ताणें गाळी दिले की खले नाका जाल्ले सगळे वायट शब्द ताणें उपयोग केले आनी पात्राबाक इतलें कीळ केलें पात्राब तूं तसो तूं असो म्हूण जायतें ताका ताणें सांगलें हे सगळे पात्राब आयकतालो म्हाकाच बगलें पात्राब कित्याक काय ताका कांय सांगना ह्या बेबद्याक कित्याक वगेत रावो जाय कारण लोटून गेले येतालें कोण ना म्हूण चिंतलें एक पटी पूण हांव वगेर रावलो पात्राब वगेत रावन आयकलो आनी ताचें सगळें सांगून जाले उपरांत तो परतून खंय धांवलो तें रेल्वे स्टेशन आसा ते रेल्वे स्टेशन लागीं धांवलो तो आनी आमी मुखार वता आसतना घरचे मेटां सोडटा आसतना पात्राब म्हणा लागलो यंग मॅन हॅव यू ऑब्जर्वड तूं पळयलें येस हो मनीस मुन्सिपाल्टीच्या गार्बेज ट्रक्का बरें ताचे थंय जायते फिल्थ जायते वायट जायतो कचरो भरला जायतो भरला आनी आतां कितें करतालो तो म्हजे वयर घालूंक पळयतालो हांवें ताका अवकाश दिवना कित्याक ताचो कचरो हांवें कित्याक काण घे जाय ताचो कचरो तो काण घेता ताणें कितें सांगलां म्हाका कितें फरक पडटा म्हाका कांय फरक पडना तो आतां आमी दोगूताले हांव 10 जाण या 100 जाण आसता तांच्या मुखार सांगल्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक तो मनीस कोण म्हणून लोक जाणा एक दुसरें ताचे बेबदेपणी ताचे मेते जावन आसा तिसरें ताच्या भितर आसलें गार्बेज तो एम्प्टी करता आमी कित्याक ताका जागो दी जाय त्या कितें हांवें ताका जागो दिवना खंय वचोन ताका एम्प्टी करूंक आसा खंय वचोन तें खाली करूंक आसा थंय तो वचोन खाली करून दी म्हज्या भितर ताका जागो ना आनी त्या देखून म्हाका तें कांयच फरक पडना म्हणा लागलो आनी ताणें यूज केल्ले थोडे शब्द पळयत आसतना हांवें म्हळें हो मनीस स्थिती मेळटा नातुल्लो कित्याक तसले शब्द ताणें एका याजकाक यूज केला आनी तो प्रायस याजक बरो याजक आनी ताणें तें दिल्लें लिस्ट हांव पळयत आसतना म्हाका इतलें समाधान भोगलें मागीर आनी हांवें म्हळें असलें जिवन आमी जियेत आसतना कांटे कुंटे येतलेच अकमान अवमान येतलेत एणसोनी केळकुळां येतलींच ती नान म्हण चिंतिनाका शाबासकी तें तुका मेळची ना थोडें बरें उतर तुका मेळचें ना पूण असलेच कडी मेळटलें तें कित्याक संवसारांत आज नाना तरांची मनशां आसात आमी चड तकली धाडायचे म्हणून गरज ना कित्याक थोडीं जाणां तुका टल करचें तें म्हणटा तूं सोबीत दिसनाय तूं कांय प्रेजर नाय यू आर हॅविंग ए बल्की बॉडी तुजे स्टेचर बरें ना तें अशें म्हणून जायतीं जाणां कित्याक तकली धाडाय जाय तुका कळीत आसा देवान तुका रचलां ताच्या सुरपान ताच्या सारक्यान देवाक कळीत आसा हर एका भुरग्याक ताणें दिल्लें तर वर्तें रूप देवाचेंच रूप जावन आसा देवाचेंच रूप ताणें दिल्लें आसता आमी कित्याक तकली धाडाय जाय सोबीत आसा गे सोबीत ना गे हँडसम दिसता गे ब्युटिफूल दिसता गे तें सगळें देवाचें जावन आसा देवाक कळीत आसलें ह्या भुरग्यान संत आसा जाय ह्या भुरग्यान संत आसा जाय सगळें ताचे रचनेंत ताणें रचतना ताणें कांयच उणेंपण आमकां करूं ना त्या देखून जुआंवचो एवंजल चॅप्टर 12 वर्स 49 कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी पळया जुआंवचो एवंजल चॅप्टर 12 वर्स 49 अपुरबाय तरान आमकां देवाच्या उतराचेर होंदोन जियोंक जाय जाल्यार सर करपा दिता आसतना चॅप्टर 12 सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 12 वर्स 49 कित्या मजेस्तिकी हांव कांय उलयना हांवें कितें सांगी जाय आनी कितें उलय जाय तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका परमयलां त्या धाडलेल्या बापानच म्हाका परमयलां त्या देखून त्या बापान कितें म्हाका सांगोंक येवचिलां तें मात्र हांव सांगतालो आनी आमच्या जिवनांत जें कितें बापान दिल्लें तें वर्तें जिवीत
बरो नमतो ज्या मापान जियोंक ताणें आमकां आपणे दिलां सोम्याचें आपणे तें जावन आसा. बरो नमतो ज्या मापाचें जिवीत हांव तुमकां दिवंक आयलां आनी तें जिवीत ताणें दिता आसतना आमी तें जिवीत जियोंक आसा. तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत सगळें बरेंपण हाडूंक आमी पेसाडया. आमचें जिवन अपुरबायेचें जावं दी, मोगाचें जावं दी. अकमान, इणसणी, अवमान, केळकुळां, कितेंय कुलपां ही खंयच्याकी गण्य करी आसता. तुजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या ससायन जिये, देवाच्या उतरा काल जिये. देवाचें उतर दिता तें व्हरतें बळ आनी देवाचें उतर दिता ती व्हरती समजणी, ती घेवन आमचें जिवन अपुरबायेचें करया. तर देवाच्या आवडत्या विश्ट आशिर्वादांनी बरोवंक आमी मागता आसतना सर्वस्व देव तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. ताच्या आवडत्या आमले रक्तान तुमकां धुवन काडून दी. ताचे आशिर्वाद तुमचेर वचून दी. आमी एक हेरांक आशिर्वाद जावच्याक, आमी हेरांक एक बोव अपुरबायेचें मागणें जावच्याक, आमच्या जिवितांत आमी हेरांच्या कश्टांक वांटेली जावच्याक, तसलें भागीदारपण, तसलें उदारपण सदांच तो आमकां दिता आसतना विनोद गंगोळे आनी ताच्या कुटुंबा खातीर मागयात आनी करचो तो व्हरतो स्वता प्रसार बोव अपुरबायेच्या मुखारसून वचून दी. देवाचें कामां तांच्या द्वारे आज तो करनासा हाचेर आनी तांच्या हर एका वावराचेर ताचो मोठो फाटींबो आसून ताका आशिर्वादीत करून दी. आनी तुमकांय ताच्या व्हरत्या आशिर्वादां बरोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.